नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. पोप फ्रांसीस आयज पिरायेच्या 88व्या वर्साचेर संवसाराक अंतरले. 12 वर्सां सावन हे पद सांबाळपी पोप फ्रांसीस हांकां कांय तेंपा सावन भलायकेच्यो कांय गंभीर समस्या आशिल्ल्यो. गरिबांचो आवाज जावन कॅथलीक धर्मान बदल घडोवन हाडपी म्हण पोप फ्रांसीस हांणी संवसारभर नामना मेळयल्ली. 2013 वर्सा पयले लॅटिन अमेरिकन पोप जाल्ले इगर्जेच्या इतिहासांतल्या सगळ्यांत म्हालगड्या धर्मगुरू पैकी ते एक आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमांचेर संदेश घालतना तांच्या मरणाचेर आपल्याक खर दुख्ख भोगता. पोप फ्रांसीस हांणी गरीब आनी वंचीत लोकां खातीर नियमीतपणान सेवा केल्या आनी ह्या दुख्खाच्या खिणाक संवसारभरांतल्या कॅथलीक समाजाबरोबर म्हज्यो संवेदना आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत 17व्या लोकसेवा दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी लोकसेवा मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपी लोकसेवकांक प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयले. ह्या वेळार उलोवप करतना लोकसेवेंत आस्पावीत अधिकाऱ्यांनी नागरीक देवो भव हे मंत्र आपणावन संवेदनशील नदरेंतल्यान वावर करप गरजेचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए. जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है. आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है. वो एक वक्त था आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं. लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों. मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं. तरणाट्या अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन करतना संवसारांतल्या दरेक मनशाच्या आयुश्यांत समाजाचो म्हत्वाचो भाग आसता. समाजच मनशाक घडयता तेन्ना लोकसेवेंत आस्पावीत अधिकाऱ्यां कडेन समाजा खातीर सेवा दिवन तांच्या योगदाना खातीर परतफेड करपाची संद आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. मुझे याद है जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था. कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे. कई लोग कहते थे आज तक नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हैं, चलता है चलने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं. चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था. और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े. हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है. जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे.
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हॅन्स भारत भेटेर आसात. जे.डी. व्हॅन्स आपल्या सगळ्या घरच्यां सयत भारत भेटेर आयल्यात. जे.डी. व्हॅन्स हांकां विमानतळाचेर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी औपचारीक येवकार दिलो. जे.डी. व्हॅन्स हांची तिगांय भुरगीं आयज भारतीय भिसांत भारतांत आयल्यात. आयज ते जयपूर आनी आग्राक भेट दितले. तांणी दिल्लींतल्या अक्षरधाम देवळांत स्वामी नारायणाच्या दर्शनांत सुरवात केली. ह्या वेळार तांणी भारत उपवन आनी हेर सुवातींची पळोवणी केली. तांचे वांगडा अमेरिकेचे कांय प्रशासकीय अधिकारी लेगीत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ते भेट घेतले. दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपा खातीर तांची ही भेट आसा. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी परत एकदा विदेशांत वचून भारत देशाच्या प्रशासनाविशीं चुकीची विधानां केल्ल्यान तांचे आड खर टिका जाता. राहुल गांधी हांणी आपल्या अमेरिका भेटेर बॉस्टन हांगा आयोजीत कार्यावळींत महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो संदर्भ घेवन वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतना वेंचणूक आयोगान पक्षपात केला आनी एकाच पक्षाच्या फावोरान आयोगान काम केलां अशें विधान केल्लें. हाचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे संबीत पात्रा हांणी पत्रकार परिशद आपोवन राहुल गांधी परत परत विदेशांत वचून देशाचो अपमान करता ही सामकी लजेची गजाल आसा अशें सांगलें. राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान. अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है. ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज. नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है. 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है. मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं. फाटल्या कांय काळासावन चर्चेत आशिल्ले भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे प्रकरण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या कार्यालयांत पावलें. मुखेलमंत्र्यांनी महामार्गाच्या रुंदीकरणा आड विरोध करपी लोकांची भेट घेवन तांकां पुराय प्रकल्पाविशीं सविस्तर सादरीकरण दिवन तांचे दुबाव पयस केले. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना कांय लोकांनी भोमाच्या रहिवाशांक फटीच्यो गजाली सांगून तांकां भ्रमीत केलां. आयच्या बसकेंत आपणे ह्या लोकांक सत्य परिस्थिती दाखयली. तशेंच सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी फाल्यां भोमा येवपी प्रकल्पाच्या जाग्याक भेट दिवन थंय फावो तें सर्वेक्षण करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. ते म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले, तांकां हांवें हांगासर आपयलें. ते जवळपास एक 70 जाण कितें तरी आयिल्ले, सगळे जाण 70 जाण आयिल्ले. तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या PWD डिपार्टमेंटान. प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येजो सुद्दां खूब वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज तो तांच्या तकलेंत आसा. तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें, तें तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता, पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तांच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेजी एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांय प्रॉब्लेम जायना. घरा वयता म्हणजे तेची 60. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सध्या 5 दिसांच्या अमेरिका भेटीर आसात. आयज अमेरिकेंत स्थायीक भारतीय समुदाया कडेन उलयतना भारत हें संवसारांतलें सगळ्यांत चड नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या प्रशासनांत स्थिरता आयल्या अशें मंत्री सीतारमण हांणी सांगलें. तशेंच वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारत घडयतना देशांतल्यो बायलो, गरीब, तरणाटे तशेंच शेतकारांची एकंदरीत उदरगत करप हें मोदी सरकाराचें ध्येय जावन आसा अशी गवाय अर्थमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. वक्फ संशोधन विधेयका आड हिंसक विरोध अणभवल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या मुर्शिदाबाद वाठारांत अर्धसैनीक दळ तैनात करपाच्या मागणेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. हे विशीं कसलेच निर्देश दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिला. आयज न्यायाधीश D.R. गवाय आनी ऑगस्टीन जॉर्ज मासी हांच्या खंडपीठा मुखार जाल्ल्या सुनावणेंत कलम 355 अंतर्गत याचिका केल्ल्यान बेगोबेग अस्तंत बंगालाच्या मुर्शिदाबाद हांगा सैन्य धाडचें अशें मागिल्लें. हाचेर प्रतिक्रिया दितना न्यायाधीश गवाय हांणी हे आदींच न्यायालय राज्याच्या कार्यकारी आनी कायदो विशयक प्रकरणांनी हस्तक्षेप करता असो आरोप जाला. तातूंत कसलेच गडबडेन आनीक एक आरोप जावंक नाका अशें सांगलें. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.